नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोळकर। गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयच्यो मुखेल खबरो। पोर्तुगीज पासपोर्टाचो विशय करतले सुटावो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आश्वासन। परराष्ट्र सचिव आनी गृहमंत्र्यांकडेन मांडलो विशय। कांकरांचे तपासणे खातीर गोंयकारांक वचचें पडचें ना। भायल्या राज्यांत 2 म्हयन्यां भितर जीएमसीत उपलब्ध करून दितले पेट स्कॅन सुविधा। भलायकी मंत्री विश्वजिताची म्हायती। भाजपाकूच मेळटली दक्षिण गोंयची लोकसभा सीट। पर्यावरण मंत्री आलेख सिकेरान उक्तायलो विश्वास। मायनियेक लागून मुळगांवच्या सैमीक तळ्याचें अस्तित्व संकश्टांत। गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केली पळोवणी। राज्यांत ल्हान ल्हान कुडींनी चलपी मसाज पार्लरांचेर जातली कारवाय। दर्यादेग वाठारांतले गैरकारभार बंद जावपाची गरज म्हणटा मंत्री विश्वजीत राणे। फुडल्या अधिवेशनात करतलो कायद्यात दुरुस्ती। आणि स्वदेशी बनावटीच्या तेजस विमानाक पयलो अपघात। दोनूय पायलट सुरक्षीत चौकशे खातीर कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीचो आदेश। आता खबरो विस्तारान। पोर्तुगीज पासपोर्टाचो विशय बेगीन सुटावो करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें। हे विशीं परराष्ट्र सचिव आनी गृहमंत्री अमित शाह हांचे कडेन उलोवप जाल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। पासपोर्ट ह्या विशयाचेर इट इज एक्चुअली लॉंग पेंडींग इशू। ज्यांचे अशा पद्दतीन म्हणजे सरेंडर ऑफ द पासपोर्ट आनी रिवोकेशन ऑफ द पासपोर्ट ह्या दोना मदलो आनी ताका लागून तांकां OCI कार्ड आतां रिवोकेशन ऑफ द पासपोर्ट मेळ्ळा काय तांकां OCI कार्ड मेळना। पण मुळात हो विशय उसरा तेंच्यांनी म्हाज्या पर्यंत हाडलो, हांव खरेंच सांगता। आनी त्या बेगीन तो थोडोसो बेगीन जावपाक जाय तो तरी सुद्दां म्हणजे हांवें फॉरेन सेक्रेटरी आसतले बाकीच्या एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ आनी मिनिस्टर हेंच्या कडेन डिस्कस केला आनी खास करून पयर होम मिनिस्टराकूय डिस्कस केला। बेगीन सुटावो करचो असो म्हणून कंटिन्युअसली प्रयत्न आसा आनी म्हाका दिसता तो विशय जाता तितके बेगीन सुटावो जातलो अशें हांव आशा व्यक्त करतां। कांकराच्या तपासणी खातीर गोंयांतल्या लोकांक आतां भायल्या राज्यांत वचचें पडचें ना। फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर जीएमसीत पेट स्कॅन ही सुविधा उपलब्ध करून दितले आनी हे खातीर सुवात लेगीत निश्चित केल्या। भायल्या राज्यांनी पेट स्कॅन करपाक पयशे घेताले, गोंयांत ही सुविधा फुकट आसतली अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। कॅन्सर हॉस्पिटलाची चर्चा झाली पूर्णपणे। जे काय आम्हाला परमिशन्स पाहिजे, काय काय गोष्टी कारण आम्ही वाढवलेलं आहे, हे सगळ्या गोष्टी आम्ही मार्गावर लावायचा आमचा प्रयत्न असणार। आणि एक गोष्ट म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये आम्ही आता पेट स्कॅनची सुविधा ताबडतोब आम्ही जागा आयडेंटिफाय केलेली आहे। मुख्यमंत्र्यांनी ते क्लिअर केलेलं आहे। पेट स्कॅनची सुविधा आम्ही उपलब्ध करून देणार, म्हणजे लोकांना गोव्या दुसरीकडे जायची गरज नाही। DDSSY आणि सरकाराच्या हॉस्पिटलाचे गोवा मेडिकलच्या माध्यमांतल्यान पेट स्कॅनची फॅसिलिटी अवेलेबल आसतली फुडल्या 1-2 म्हयन्यां भितर आनी ते बी मुख्यमंत्री काल पास करून आमकां दिल्ले आसा। आनी हे सगळ्या गोष्टी जेन्ना आमी म्हणटा म्हणून म्हणटा गोवा मॉडेल, कारण थंय भायर गेल्यार तुमकां पयशे दिवचे पडटा पेट स्कॅन करपाक, हे कितल्या हजारांनी रुपये दिवचे पडटा। ते गोवा मेडिकल कॉलेजान योग्य तरेची फॅसिलिटी उपलब्ध जातली, जे खंय भायर वचून तुमकां ट्रिटमेंट पेट स्कॅन वेगळ्या तरेचे इशू, कारण पेट स्कॅन केल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की भितर कितें आहा ते कॅन्सराचे पेशंटाचे संबंधीत ते तुमकां बरोबर कळोवन येता। ह्यो सगळ्या गोष्टी कालच्या कॅबिनेटान आनी फायलच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्री आमकां करून आमकां दिल्ले आसा। आमचे हे खातें योग्य तरेन फुडें व्हरपाक आमचो प्रयत्न। So yesterday's cabinet decision, how much it will help to take more doctors and all? Very good. That's the discussion me and Honorable Chief Minister have already had, and having more doctors on board is our objective. सरकार धर्मांनी भेदभाव करिना। गोंयच्या सगळ्या जनते खातीर सरकार बरे तरेन वावुरता। UP लोकसभा वेंचणुकेंत दक्षिण गोंयांतल्यान भाजपूच जिखतलो असो विश्वास पर्यावरण मंत्री आलेख सिकेरान उक्तायलो। मंगळारा मंत्र्यान मडगांव दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलांत लोकांची गाराणी आयकून घेतल्या उपरांत मंत्री उलयलो। Catholic, he is a Hindu. He has never given scope to never given me a chance to feel that I am, sort of belonging to the minority or something. No, he's never given. I would also give him credit to taking up, for example, who are the major aggrieved people with this Portuguese passport issue are primarily the Catholics, minority. He has taken up the issue in right earnest.
and I'm confident he will come out with a solution. He will definitely work out a solution with the government of India. He's had meetings. I was present for a meeting. After that, he has had meetings with the Home Minister. So he is aware, he is conscious of the issue, and it is his wish to resolve the issue. I am telling you, we are going to get a majority. What more you want me to tell you? Majority in Salsette. We will get a majority. Why should you believe that we are not going to get a majority? I have given you an example of assembly elections. मायनिंगेक लागून अस्तित्व संकष्टात आयिल्ल्या मुळगांवच्या सैमीक तळ्याची गोंय प्रदूषण मंडळावरवीं पळोवणी केली. ह्या तळ्यांतल्या उदकाचे नमुने तपासणे खातीर घेतल्यात. मंगळारा केल्ले पळोवणे वेळार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी आनी मुळगांवच्या वेगवेगळ्या ग्रामसंस्थांचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. फाटल्या फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 25 तारखेक जाल्ले पंचायतीचे ग्रामसभेत मुळगांवच्या ह्या सैमीक तळ्याचो विशय चर्चेत आयिल्लो. ह्या तळ्यांत मायनीवयलो गाळ साचून तळें संकश्टांत आयला असो हुस्को थळाव्या लोकांनी उक्तायलो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक घेवन तळ्याची पळोवणी करची अशी मागणी केल्ली. मंगळारा प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केल्ले पळोवणे वेळार मंडळाचे ज्युनियर इंजिनियर सहाय्यक तशेंच पंचायत मंडळ कोमुनिदाद शेतकरी आनी हेर ग्रामसंस्थांचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. आमचो जो लेक आसा कोमुनिदाद लेक 69/1 16,000 स्क्वेअर मिटरची एरिया. कालच्या ग्रामसभेन जेन्ना हो इश्यू येयलो तेन्ना आमी ग्रामसभेन एक ठराव घेतलेलो की सेजा गोवा कंपनीन आपले पिठाचे उदक जे हाडून आमच्या लेकान सोडलेले आसा ते सगळे आमचे उदक हे पोल्युटेड जाल्ले आसा आनी पावसान सगळे जे माती आसा ती सगळी आमच्या तळ्यान येता आनी तळे आयज ते फुल्लले आसा कंप्लीट मातयेन. म्हणून आमी ठराव घेतलेलो की कंपनीक लेटर करात, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लेटर करात आनी कंपनीक सांगात की ते जे उदक आमचे पायपलायन करून सोडलेले आसा ती पायपलायन तुमी काडची, आमच्या तळ्यान उदक सोडचें न्हू. ह्यो आमी ठराव घेतलेलो आसलो आनी त्या प्रमाणे आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी मायन्स सेजा गोवा कंपनीच्या मायनीक आमी लेटर केल्ले की 12 तारीख आमी सगळ्यांचे एक सायड इन्स्पेक्शन दवरलेले आसा तेन्ना तुमी येवचें म्हणून. आयज कंपनीचे मॅनेजर सेजा गोवा कंपनीचे मॅनेजर तशेंच पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर आयज हांगा येयल्ले आसा आनी आमी तांकां सगळे जे आमचे कितें आहा ते सगळे दाखयल्ले आसा. जर ही पायपलायन जर कंपनीन ना काडली जाल्यार मायन जर सुरू करीत जाल्यार आमी ती बंद करतले. ही जे 16,000 स्क्वेअर मिटर जे आमचे लेक आसा हे लेकाचे उदक जे आसा हे सबंद आमच्या मुळगांवची जितली शेती आसा बागायत आसा ह्या सगळ्या बागायताक हे हांगासले उदक जे आहा ते यूज जाता. पण ह्या 10-12 वर्सांक कंपनीन ती माती सगळी गेल्लेली आहा ती तशीच सांडलेली आसा. आपल्या पिठाचे उदक हाडून आमच्या लेकान सोडलेले आसा आनी तो लेक कंप्लीट फुल्ललो आसा. म्हणून आमकां आतां आयच्या डेटीक जर सिच्युएशन जर पळयत आमच्या कुळागरांक उदक मेळना, शेताक उदक मेळना आनी उदक मेळना कारणान आमचे कुळागरां आयज मरोंक पावल्ली आसा. कंपनी तर हेजेर लक्ष पासून दिना. म्हणून आमी अशें ठरयल्लें आसा की तुजें जें पिठाचें उदक आसा ते तूं खंय तरी दुसरे कडेन व्हर. कायद्यान कशें आहा जेन्ना एप्रील म्हयनो जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना जे पावसाळ्या पयलीं जी कामां आसा ही कामां कंपनीन सगळी पयलीं करपाची आसता. जे पीठ मारलेले आसता ते बॅग फिलिंग करून सगळे व्यवस्थित उदकाचो हे करपाचें आसता. पण कंपनी हे कांयच करिना. ते आमचे हेतून पायप सोडला आनी आमकां ते उदीक आमचे हे जाता माती पावता आमच्या शेतान ती सगळी माती हे वयता आनी ते आमचे सारखे करचे. आमच्या तळ्यान जे तेंच्यांनी उदीक सोडले मायनीचे ते तेंच्यांनी पायप काडपाचे पायपलायन जी गेली ती काडपाची. म्हणजे मायनीच्या उदकाक लागून हे तळ्याचे उदक पाड जाता. हय. सो आता येयल्यार ते ग्रामस्थांची हे आसा बंद करचे म्हणून आता येयल्यार ते खंयचे डिपार्टमेंटाचे पोल्युशन बोर्ड. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. राज्यांत ल्हान ल्हान कुडींनी मसाज पार्लरां चलतात. दर्यादेग वाठारांत अंधाधुंदी चल्ल्या. हाचेर आळाबंद हाडपा खातीर सरकार फुडल्या अधिवेशनांत कायद्यात दुरुस्ती हाडटले. मंत्री विश्वजीत राणेन म्हायती दिली. मसाज पार्लरां ही थारायल्ल्या नेमां प्रमाण आसपाक जाय. थंय प्रशिक्षीत लोकूच मसाज दिवपाक आसप बंधनकारक आसा अशेंय विश्वजीत उलयलो. गोंय हे देशांतलेच न्ही जाल्यार आंतरराष्ट्रीय पातळीवेलें एक पर्यटन राज्य जावन आसा.
मात सध्या गोंय गाजता ते बरे पर्यटना परस वायट पर्यटना खातीर. मागीर तातूंत कसिनो, सोरो, ड्रग्स, शिनळकी ह्यो सगळ्यो बाबी आयल्यो. तातूंतलीच एक बाब म्हळ्यार गोंयांत चलपी मसाज पार्लरां. गोंयच्या दर्यादेगांनी तर हे अशा पार्लरांचो धुमाकूळ जाला. मसाज पार्लरांच्या नांवान सर्रास शिनळकी वेव्हार चलता. आता हे मसाज पार्लरांचेर सरकार कडक पावलां उखलतले अशें शिनाल भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात हे विशीं खंय सरकार कायद्यांत दुरुस्ती हाडटा. आणि हे स्पास जे आहा तुमच्या गोंय राज्यात स्पास खातीर फुडले असेंब्लीन एक नवे अमेंडमेंट येतले. कित्याक तुमी पळयता की एक ल्हान एका रुमान लोक स्पा चलयता. आमी परमिशन दिवचे ना. हे स्पा ज्या एक गायडलायन्स अनुसार आसूंक जाय. ट्रेन मनीस आसूंक जाय. समज आयुर्वेदिक मसाज आणि इतर काही गोष्टी मेडिकल ट्रीटमेंट्स दिता दे हॅव टू हॅव द सर्टिफिकेट. हे सगळे गोष्टी डिफायन करून कितकी व्हडली एरिया आसूंक जाय. नाल्यार तुमी कोस्टल बेल्टार पळयले जाय ते अंदाधुंदी चल्ल्या. हेजेर खंय तरी नियंत्रण हाडपाक मुख्यमंत्री कडेन पूर्णपणे डिटेल चर्चा करून तेंचे कडेन एक व्हाईट पेपर तेजेर हांवें सबमीट करून तेंचे गायडन्स घेवन आमी हे सगळे गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. स्वदेशी बनावटीचे तेजस विमान कोसळ्ळें. शक्ती युद्ध अभ्यास सुरू आसतना हो भिरांकूळ अपघात जालो. मंगळारा राजस्थानांतल्या जैसलमेर शारांत हो अपघात जालो. राजस्थान जैसलमेर हांगासर भारताचो शक्ती युद्ध अभ्यास सुरू आसा. जैसलमेर मुख्य शारापासून 2 किलोमिटराचेर आशिल्ल्या भिल समाजाच्या हॉस्टेलाचेर तेजस फायटर विमान कोसळ्ळें. अपघाता वेळार हॉस्टेलांत कोणूच नाशिल्लो. ताका लागून मनीसहानी जावंक ना. पोखरणात सुरू आशिल्ल्या युद्ध अभ्यासाच्या थळापासून 100 किलोमिटराचेर हो अपघात जालो. दोनूय पायलटांनी सुरक्षीतपणान इजेक्ट करून आपलो जीव वाटायलो. ह्या अपघाताच्या चवकशे खातीर कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीचे आदेश दिल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटल्या वर्सा सावन चर्चेत आशिल्ल्या वाळपयच्या मुबारक अली खानांच्या बेकायदेशीर घराचे निमणे माथेभरण करपाक सुरवात केली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण कडक पुलीस बंदोबस्तांत ही कारवाय जाली. फाटल्या वर्सा 3 वेळा बेकायदेशीर बांदकाम काडपाक पालिकाक गेल्ली. मात घराच्या दनया न्यायालयातल्यान स्टे मागिल्ल्यान हे प्रकरण तशेंच आशिल्लें. निमाण्या उच्च न्यायालयानूच हे बेकायदेशीर बांदकाम माथेभरण करपाचे आदेश जारी केले. 4 ते 5 दीस हे बेकायदेशीर बांदकाम पाडपाक लागपाची शक्यताय आसा. गेल्या 1 वर्साच्यान आमकां खबर आसा की मुबारक अली खान यांचे घर बेकायदेशीर घर उडोवपाक हाचे सत्र हे सुरूच आसले. मात काही कारणा खातीर ते घर उडोवपाचे फाटी फुडें जाताले आनी आज निमाणे म्हणटा तशें आयज सकाळच्यान घर उडोवपाक अखेर सुरवात जालेली आसा. ह्या प्रकरणाची सविस्तर म्हायती अशी की वाळपय नगरपालिकान बेकायदेशीर घरां मोडपाचें सत्र सुरू केल्या नंतर मुबारक अली खान यांच्या विरुद्ध काही लोकांनी हायकोर्टान केस घातलेली आनी तेजेर उच्च न्यायालयान ताबडतोब हे घर उडोवपाचे हेजे कारवाई करपाची अशे आदेश दिलेले. मात गेल्या 1 वर्साच्यान 3 फावटी हे घर उडोवपाक लोक आयिल्ले. मात काही कारणा खातीर तेंच्यांनी स्टे हाडून फाटी फुडें जाताले. गेल्या म्हयन्यान सुद्दां फेब्रुवारीन हे घर उडोवपा खातीर लोक आयिल्ले. मात तेंच्यांनी परत थोडे दिसांची स्टे हाडून आपल्याक जे घरातलें सामान आसा ते हलोवपा खातीर तेंच्यांनी टायम घेतलेलो. आनी आयज निमाणे आयज मंगळारा 12 मार्चाक सकाळच्यान नगरपालिकेन धडक कारवाई करत हे घर उडोवपाक सुरवात केलेली आसा. सकाळच्या सत्रान तेंच्यांनी घरातलें सामान काडपाकच टायम गेलो आनी दनपारच्यान हे खरें म्हणटा ते घर उडोवपाक सुरवात केलेली आसा. ह्या टायमार कडक बंदोबस्त आसलेल्या वाळपय म्युनिसिपालिटीचो चीफ ऑफिसर सुर्याजी राव राणे आनी तशेंच जॉयंट मामलेदार तशेंच वाळपय पोलीस निरीक्षक तशेंच इतर पोलीस आनी इतर अधिकारी घटनास्थळी येवन तेंच्यांनी पोलीस बंदोबस्तांत हे घर मोडपाक सुरवात केलेली आसा. एकूण 3 ते 4 दीस हे घर मोडपाक वयतले अशें एकंदरीत परिस्थितीनुसार कळटा. वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गोंय हे फक्त देशांतलेंच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावेलें एक नामनेचें पर्यटन थळ. मात ही पळयात अशा गोंयच्या राज्य म्युझियमाची कशी कौतिकाय जाल्या. पणजे आदिलशाह पॅलेसीत तात्पुरते सुवातेत फक्त 4 दालनांत हे म्युझियम सद्याक आसा. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. गोमंतक सुनापरांत गोंय हो आमचो असो एक प्रदेश जंय साबार राज्यकर्त्यांनी राजवटी केल्यो. कदंब, आदिलशाही, पोर्तुगेज अश्यो राजवटी गोंयांत रुजल्यो, तिगल्यो
आणि वाडल्यो लेगीत. हो सगळो बरो वायट इतिहास हे आमचे गोयचे दायज. मात हे दायज सद्याक कसल्या स्थितीत आसा ते जाणात तुम्ही? 7 वर्सां फाटीं पाट्यावयली गोंय सरकाराची म्युझियम इमारत मोडली. 2019 वर्सा सावन म्युझियम पणजे आदिलशाह पॅलेसीत मांडला. मात थंय आमचे दायज घुसमट्टा. पालाशेत 14तले फक्त 4 दालनांनीच हे म्युझियम मांडला. हेर गिरेस्त दायजांच्यो वस्तू स्टोर रूमात पडल्यात. पालाशेंतल्या पुराय 12 दालनांचो खंय जीर्णोद्वार करून म्युझियमा खातीर वापर करतले. त्या भायर पोन्न्या गोंयांत 10,000 चौखण मीटर जमीन खासा फकत नवीन म्युझियम बिल्डिंग बांदपा खातीर घेवपाचे आसात. त्या खातीरचो DPR जाला आनी रोखडेच टेंडर काडटले म्हणून वस्तू संग्रहालय खात्याचे संचालक वासू उसपकार हाणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले. नाव वी हॅव this building now hand over to our museum department in the month of July. Now also we moved file for this restoration of this building and putting the display in this Adil Shah Palace or Old Secretary building. Also our new museum building is coming up. DPR almost ready and we have to send it as a Old Goa. Old Goa, this near Ella Farm. And you see that close to the World Heritage site. Old Goa World Heritage just place is identified for the new place identified झाले सगळी handover झालेली आसा and almost is 10,000 square meter is the area. So already plan everything is ready. So we are coming there. One new museum also coming here there that side and also this museum, this area or Old Secretary also we are putting showcasing as a complete museum. जे सद्याक हे तात्पुरते म्युझियम आसा तेच आदिलशाह पॅलेसीत कला अकादमी आणि स्मार्ट सिटीच्यो कचेऱ्यो आसात. तांकां खंय ह्यो सुवात्यो रित्यो करपाक सांगल्यात. ते थंयच्यान गेले काय पुराय आदिलशाह पॅलेसीच्या दालनांचे रिपेअर करून ती म्युझियमा खातीर वापरतले. At present on ground floor completely under the control of museum. On top floor one side is a Kala Academy and they will shift because they are already work ready. And one side is smart city. They will also shift. They are also shifting from here. So once they are shifting, because simultaneously we will start of restoration of this building. अशें म्हणटात की जे आपलो इतिहास विसरतात ते आपलो फुडार घडोवपाक शकना. घडये गोंय सरकार इव्हेंटाच्या बोळांनी ही ओपारी विसरला आसूये. पळोवया तांकां केन्ना जाग येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापशेंचें पेडे जंक्शन सध्या अपघाताचो ब्लॅक स्पॉट जाला. दर दिसा ह्या जंक्शनाचेर अपघात जावन कितलेशेच लोकांनी जीव वगडायला जाल्यार कांय जाण गंभीर जखमी जावन घरा बसल्या. देखून ह्या जंक्शनाचेर जावपी अपघात उणे जावपा खातीर जंक्शनाचेर सिग्नल आनी उड्डाण पूल बांदचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हांव आसा पेडणे जंक्शनाचेर. पणजेच्यान पेडणे वतना वाटेर ह्या हायवेचेर एक जंक्शन आसा जें पेडणे जंक्शन म्हणटात. आनी हें पेडणे जंक्शन सद्या ह्या दिसा न्यूजान आसा कारण हें खंय नंबर 1 ब्लॅक स्पॉट म्हणून आयडेंटिफाय केलां. कारण हांगा रेगुलर एवरी डे एक्सिडेंट जाता आनी हाजें कारण आमी पळोवपा खातीर हांगा आयिल्ले. आनी कारण सामकें क्लियर आसा. हें जें हायवे स्ट्रेट हायवे आसा आनी नॉन स्टॉप गाडयो वता, फास्ट वता गाडयो
आणि ह्या जंक्शनाक जवळ जवळ 5 रोड जॉईन जाल्ले आसा. म्हापसा वचपाचो, थोड्यान पेड्या स्टेडियमा कडेन वचपाचो, अशे कितलेशेच रस्ते, त्या शिवाय हो सर्वीस रोड, अशे कितलेशेच रोड हांगा जॉईन जाल्या आणि म्हणून हे डेंजरस जंक्शन जालें सद्या. आणि हाजेर आतां उपाय काडपा खातीर वेगवेगळे हे उपाय काडपाचो हे प्रयत्न चालू आसा. एक म्हणजे लोक डिमांड करता जाता तितले बेगीन हांगा सिग्नल घालचो आणि हालींच हांचो लोकल MLA हांगा येवन गेलो आणि ताजे प्रमाणे हांगा इमिजिएटली 2 म्हयने भितर AI सिग्नल बसयतले. त्या शिवाय लोकांचो डिमांड आसा हांगा बेगीनात बेगीन फ्लायओव्हर करचो सो दॅट हे एक्सिडेंट्स हांगा कमी जातले. सो अशे तरेचो हो पेडे जंक्शन जाता तितले बेगीन हांगा उपाय घेवन हे एक्सिडेंट जाता ते कमी जावपाक जाय. साकोडेच्या रगाडा न्हंयतल्या उदका प्रदूषणाच्या सुमार 1 म्हयन्या उपरांत उदका स्रोत भलायकी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तशेंच उपजिल्लोधिकाऱ्यान उदकाचे नमुने एकठांय केले. पूण थळावे लोक प्रशासनाच्या वेळ मारून व्हरपाच्या धोरणाचेर मात्तूय खुशी नात. साकोर्डेच्या रगडा न्हंयतले उदक प्रदूषित जाले उपरांत लोकांनी पिवपा खातीर शुद्ध उदकाची मागणी केल्ली. पूण लोकांचे हे मागणे कडेन पंचायत तशेंच प्रशासनानूय पुराय दुर्लक्ष केल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. लोकांनी स्पॉट इन्स्पेक्शनाची मागणी केल्ली खरी, पूण तशें कांयच जावंक नाशिल्ल्याचे विपिन नायक सांगता. ऐकात ताचें म्हणणें. आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आज आमचे जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलेलें कलेक्टर स्वता जावन आनी तेच्या नंतर आमच्या वांगडा वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट तशेंच PWDचे तशेंच PHCचे त्या भायर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे जे ऑथॉरिटीज आसले ते सगळे आयज साकोड्ड्याचो जो आमचो जो प्लांट आसलो त्या प्लांटा कडेन आयले. तेंच्यांनी वॉटर सॅम्पल्स घेतली. वॉटर सॅम्पल्स घेता आसतना टोटल ओवरऑल 4 सॅम्पल घेतले. पयले सॅम्पल आसले ते रॉ वॉटराचे घेतले. रॉ वॉटराचे सॅम्पल घेतकीर तेंच्यांनी जॅक वेलांतल्यान ते उदक जे टॅपांतल्यान येता तेजे सॅम्पल घेतले. तेच्या नंतर जे एक्च्युअल पॉयंट ज्या जाग्यार ते पोल्युशन जाता अशें आमच्या ग्रामस्थाचे म्हणणें आसलें त्या जाग्या वयले एक सॅम्पल घेतले. तस आमी एक गांवान येवन एक सॅम्पल घेतले. सो ही सॅम्पल घेतली खरी, बट आमच्या साकोड्ड्या गांवचो जो प्रश्न आसलो तो खंय ना खंय सुटलो ना अशें आमकां दिसता. ज्या तरेन ते कलेक्टरान नोटिफिकेशन दिल्ले तितून आमकां पुरेपूर खबर आसले आनी आमी कलेक्टराक म्हटलेलें की बाबा जेन्ना इन्स्पेक्शन करपाक येतले तेन्ना म्हाज्या हिसपान जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले त्या मनशाक जेणे जो कोण मनीस पोल्युशन करतालो तेका ऑलरेडी तो अवेअर आसलो ह्या गोष्टी बद्दल. सो आमी तेजे कडेन परतूय तेन्नाय म्हटलेलें की आमकां स्पॉट इन्स्पेक्शन जाय. कलेक्टरान म्हटलेलें आमी एग्री करतले. आतां तेंच्या सॅटिस्फॅक्शना खातीर म्हाका दिसता की आमी ते इन्स्पेक्शन ऑलरेडी केलें तेंच्या इन प्रेझेन्स. सो प्रोबेबली तेजो रिपोर्ट जो आसा तो खरोच पॉझिटिव्ह येतलो. कारण तूं कोणा कडेन जेन्ना वयता आनी जेन्ना तूं तयारेन आसतलो की बाबा ऑलरेडी तो मनीस ऑलरेडी रेडी आसलो की बाबा हे सगळें येवपाचें आसा, सो तेणें सगळें कितें आसा तें सगळें निवळ करून दवरलेलें. सो जे उदकाचे जे आमकां जे सॅम्पल मेळ्ळा ते आमकां तरी अशें दिसता की ताचो जो रिपोर्ट आसा तो बरोच येतलो आणि जे कितें पोल्युशनाचें आसा तें खंय ना खंय फाटींच उरलें. उपजिल्लोधिकारी अक्षय पटेकराच्या फुडारपणा खाला उदका स्रोत भलायकी तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी 4 सुवातांचेर वचून उदकाचे नमुने एकठांय केले. पूण सुमार म्हयन्या उपरांत जाल्ले हे पळोवणेचो आनी उदकाच्या नमुन्यांचो निकाल वेगळोच येतलो असो आरोपूय लोकांनी केला. सो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो जो रिपोर्ट येवपाक जाय आसलो ऑलमोस्ट आता 16 तारखेच्या नो मॅटर चालू आसा, बट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो अजून रिपोर्ट येयल्लो ना आणि तो म्हणटा की आमी थोड्या दिसांनी तुमकां सबमीट करतलो. आता ऑलमोस्ट ह्या गजालीक एमर्जन्सी सिच्युएशन आसून अर्जंट मॅटर आसून कित्याक इतलो डिले जाता तें कळना. जी कारवाई जावपाक जाय आसली डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा की आपणाक जे CRPC सेक्शन लागता त्या सेक्शना अकॉर्डिंग तेका फक्त जो मनीस पोल्युशन क्रिएट करता आनी तो न्यूसन्स करता रिव्हर बेडाचेर तेजेरूच फक्त एक्ट करपाक शकता. तेज्या अकॉर्डिंग तेणें नोटिफिकेशन ऑलरेडी पुलीस इन्स्पेक्टराक दिला रिपोर्टा प्रमाणे की तेजेर एक्शन जावची म्हणून. हावेवर आमकां जे ओव्हरऑल जे आमचे गांवचे एक सॅटिस्फॅक्शना खातीर जे रिपोर्ट पंचायती थ्रू कडल्यान जावपाक जाय तो अशें दिसता की अजून पर्यंत जाल्ली ना. आमचो गांवा कडल्यान परतूय असो एक आरोप आसा आमच्या गांवच्या थ्रू लोकांक की पंचायत आमकां अजून पर्यंत जो सपोर्ट दिवपाक जाय आसलो तेजेर एक FIR जावपाक जाय आसली. ते म्हणटा की आमी कंप्लेन केल्या बट त्या हेजेर अजून FIR जाल्ली ना. आमी सरपंचाक आनी डेप्युटी सरपंचाक प्रश्न केलो तेन्ना ते म्हणपाक लागले की आमी अजून प्रोटोकॉल करता. तेणें लास्ट जेन्ना मिटींग जाल्ली कलेक्टर ऑफिसांत तेन्ना म्हटलेलें की तांकां अदोगाद डेटी दीत आसा. सो अशें दिसून येता की बाबा पंचायती पडोनूच गेल्ले ना. 2 दीस उपरांत आज इन्स्पेक्शनाक ते उपजिल्लाधिकारी हांगा आयिल्ले. तेंच्यांनी सगळे डिपार्टमेंट आसले तेन्ना ते डिपार्टमेंट सगळे आसलेले आनी जेन्ना रगडा न्हंयचे तेंच्यांनी सॅम्पल काडले लोकांनी तेंच्यो मागणी ज्यो घराण्यो आशिल्ल्यो लोकांच्यो त्योच तांकां सांगल्यो की उदक आमकां शुद्धीकरण ना हें ना तें ना.
तेन्ना जे मत्स्यपालन करता थंय ते वचून येयले. थंय पयल्या जो मत्स्यपालन करपाची जे खोदाई केल्ली जावं हे केल्ली थंयच्यान ते उदक न्हंयेन सोडटा अशें म्हणून पयलीं दुबाव आशिल्लो. जेन्ना पोल्युशन बोर्डाचे अधिकारी 22 तारखेक थंय गेल्ले तेन्ना तांकां तो सगळो परिसर ओलसर दिसलेलो. तेन्ना ते पिठांतलें उदक काडून वेस्टेज जाल्लें तें उदक काडून ते पंपाद्वारे ते मळ अशी सोडटाले आपल्या जमनीन तितूंतल्यान ते न्हंयेक वयताले. ते तेंचे पोल्युशन बोर्डाचे कंट्रोल बोर्ड जे ऑफिसर येयल्ले पोल्युशन बोर्डाचे तेंच्यांनी ते पळयल्ले आनी तेणी सांगलें की ते दिसा ते लालसर आशिल्ले. पूण आयज पळयलें जाल्यार जवळ जवळ आज तेंच्यांनी कितले दिसांनी उपरांत जवळ जवळ 10-15 दिसां उपरांत आज जेन्ना इन्स्पेक्शन गेलें तेन्ना आयज पळयलें जाल्यार त्या जाग्यार सामकी सुकें आशिल्लें, खंयच यें नासलें. तेजे पयलीं जो कोण हे आसा थंयचो जे कोण मत्स्यपालन करता तेणी तेजेर सगल्याक JCB भोंवडयला अशें लोक म्हणटा. गोमंतक TV खातीर सांकोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. एका फाटोफाट एक विमान कंपनी आपल्या ऑपरेशन दाबोळी विमानतळावेल्यान मोपा विमानतळार शिफ्ट करीत आसात. मंगळारा स्पायसजेट विमान कंपनीन दाबोळी विमानतळावेलें ऑपरेशन बंद करून मोपा विमानतळार शिफ्ट केलें. एके वटेन मुख्यमंत्री आनी येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो सांगतात दाबोळी विमानतळ बंद जावचो ना म्हणून आश्वासनां दितात. पूण अशे तरेन विमान कंपन्यो आपले दाबोळी विमानतळावेलें ऑपरेशन बंद केले जाल्यार हाचो परिणाम दक्षिण गोंयच्या पर्यटनाचेर जातलो. आयज खंय तरी शॉकिंग गजाल जे आयकूंक येयला की दाबोलीम एअरपोर्टांतल्यान जे स्पायसजेट फ्लायट आसा तेंच्यांनी आपले ऑपरेशन्स बंद केले आसा आनी तेंच्यांनी अशें म्हणलां की आमी मोपा एअरपोर्टांतल्यान आपलें ऑपरेशन चालू करतले म्हणून. जेन्ना ही सगळी गजाल स्प्रेड जाली तेन्ना आमकां खुबशे फोन येयले जे टूर ऑपरेटर्स आसा तशेंच टॅक्सीकार आसा ते खरी गजाल काय म्हणून. जेन्ना आमकां कळ्ळें आमी व्हेरीफाय केली आमच्या सोर्सा कडल्यान आमकां कळ्ळें की खरी गजाल की स्पायसजेटान आपले टोटल ऑपरेशन्स बंद केलेले आसा. आतां खंय तरी एक प्रश्न निर्माण जाता की स्पायसजेट आपले ऑपरेशन्स बंद केले, हेच्या पयलीं खुबशे फ्लायटींनी आपले ऑपरेशन्स बंद केल्ले आसा आनी तितून एक इम्पॅक्ट दाबोलीम एअरपोर्टार पडटा तो की खंय तरी जे फ्लायट्स ऑपरेशन बंद करून ट्युरिस्ट जे आसा जे पॅसेंजर्स आसा ते खंय तरी दाबोलीम एअरपोर्टार कमी देंवता. आमी लास्ट टायम न्यूज केल्ली की खंय तरी ट्युरिस्ट जे आसा ते खंय तरी चड हँडलींग जाल्लेले आसा म्हणून. पूण जे एक्चुअल सोर्स जे फॅक्ट जर गजाल पळयत जाल्यार जे आमचे इन्फॉर्मेशन आमी काडले तेन्ना आमकां कळ्ळें की पॅसेंजर्स खूब कमी येता. अशें आमकां एकदां जे थंयचे जे टॅक्सी ऑपरेटर्स आसा ते आमकां सांगता की फ्लायटींतल्यान जर 100 पॅसेंजराची फ्लायट आसा भितर ना म्हणल्यार 20 ते 30 पॅसेंजर्स देंवता म्हणून आनी खंय तरी तेंचो बिझनस हो टोटल डावन जालो आसा म्हणून. आनी जर फ्लायटी दाबोलीम एअरपोर्टांतल्यान जर कमी जायत रावली खंय तरी जो सावथ गोवा बेल्ट आसा तेचेर टोटल इम्पॅक्ट पडटलो आनी खुबशे टॅक्सीकार नाल्यार टूर ऑपरेटर्स तेंच्यांनी खंय तरी गाडयो घेतला नाल्यार तेंच्यांनी बिझनसान आपले इन्वेस्ट केले आसा ते खंय तरी लॉसान वयतले. सो गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. वास्कोच्यान गोमंतक TV खातीर शुभम त्रिवेदी. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.